हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू चॅनल. कशी आहे सगळी तुम्ही आणि आम्ही बी बरी आहे. सो आज दीस सन संडे आणि आमगे थिंग 2 मिसां आसताय. सकाळी 6 एक 8 एक आणि तेजे उपरांत 8 मिसां म्हणटा भुरग्यांक दोतून आसता आणि बरें वतील बरें वतील. आयज रोप सुकत बी घालपाक बरें आहा. चयले बरें जालो आहा वेदर. एली नायसा बेबी. सो आयज न्ही म्हाका सगळें ऑर्गनायज करपा जाय, फ्रीज किचन बी सगळें. आतां तेजे पयलीं ब्रेकफास्ट करुया. ब्रेकफास्ट हांवें ऑलरेडी ब्रेकफास्ट हाडलेलो आहा. चाव करपाक जाय दुदाची. तें दूद ऑलरेडी आहा हिंगा. आतां हे हाड्डेन घालता आनी चाव करता पयलीं. आनी आयज ब्रेकफास्टा सामोसा पॅटिसां आनी चोय भाजी हाडलो आहा. आनी आतां आमगे ब्रेकफास्ट जालो आनी हेचो नायसा बेबी हेचे ब्रेकफास्ट. बेबी गुड मॉर्निंग म्हण. केश गेलो तुगे दोतनी दीस बरो गेलो बरें. आनी हेचो हिंग टीव्ही चोयता कार्टून. केसो गो पेपा पीप. आनी आतां जे फर्स्ट म्हाका काम आहा तें फ्रीज सगळो ऑर्गनायज करपा जाय. सो चोय दाखय तुमकां. सो आख्खो फ्रीज चोय आख्खो हें जालो आहा चोयलो. सो आतां हें सगळें सामान भायर काडपा जाय आनी अशें करून हें जालो आहा चोय आख्खें फूल सगळें आख्खें सामान हें जालो आहा. सो आतां चोय सगळो एम्प्टी केला आनी जस्ट ते आयस्क्रीम आनी आयस उरलो आहा ते मागीर काडटा. आनी हेचो सामान सगळें हिंग दवरलां आनी हेचें सगळें काडून हिंग घायलां. एक सन कितें कितें जाय तें आहा तें सगळें पोती बिती सगळें काडपाचें आनी बरें ऑर्गनायज करपा जाय. सगळें हें जालो आहा आनी थोडेंचें तिगांय दवरलो आहा. सो फ्रेंड्स आतांचे सगळें हे पीस क्लीन जाले आनी आतां बरें तें ड्राय करता. साबान हें केलें आतां केसो बरी शायन मारता सारकी. टोटल 4-5 पीस आलो टोटल. ओके. सो आतां चोय फूल फ्रीज रेडी. आख्खो हें केला फूल कंप्लीटली टोटली ड्राय केला बरो हें करून. आतां सगळो फूल ऑर्गनायज करता सामान घालता परत. आनी आतां आमगे सगळीं शेल्फां बी घालून जालीं. सगळीं पुसून नीट क्लीन सारकें घायलें सारकें फिटींग करून आनी आतां म्हगेलें सगळें फ्रिजा काम रेडी जालो प्रॉपर. हांवें सगळो पोती बी काडून ऑर्गनायज केला. सो दाखय तुमकां. सो आतां सगळो फ्रीज ऑर्गनायज केलो. हे हिंगा आयस्क्रीम घायले मागीर तेजे उपरांत सगळो एग्स मागीर हिंगा बटर चॉकलेट्स चीज मॅगी क्यूब्स सॉफ्ट ड्रिंक मागीर वेजिटेरियन मॅगी मागीर गार्लीक पेस्ट जिंजर गार्लीक सॉस बस सगळें हिंगा घायला. आनी सगळो टँग आनी चिकन मॅगी क्यूब्स मागीर कस्टर्ड पावडर मागीर कॉर्नफ्लावर सगळाचें सारकें. हितून आमी कोरिएंडर दवरलो. कोरिएंडर ते चिलीज टोमॅटो पोटेटो आनी हिंग सगळें न्यूटेला जॅम आनी डिफरंट जॅमाचे. आनी थिंग एक कंटेनर घालें तितून स्पायसीस आहाय. सो सगळो जालो प्रॉपर हें केलां आख्खो. सो आतां हे बदाम आनी हे सगळी बिस्किटी हे सगळी हिंग घालपाक जाय. आतां ऑर्गनायज करुया केश को येता तें. सेकेंड ही घालया थोडे मागीर ही घालया मागीर 2 घालया. हे जाले मिडल जाले आनी ही सायडीक घालया. सो जालें परफेक्ट बरें जालें. सो आतां आमगे जेवण बी जालें आनी हेचो बेडशीट सुकत घालपाक येयलो कित्याक बरें वत हेचें घालता. सो आतां न्ही थोडीं बुकां कावर उरलीं तीं घालपा जाय आनी हेचो बूक हाडलो हांवें. आनी हेचो ते बूक हे बाबागे बूक सगळे डिफरंट आहाय. आनी हे बेबीगे बूक सगळे घालपाक कावर हाडलें. काल हाडलो कावर. सो हेत घालता आनी तेंगे कार्टून चालू आहा. आनी काम मुगे ऑलमोस्ट जायत येयलें. थोडें उरलो आहा हेचोय. सो हिंगा बरें 2 कंटेनर धुवन पुसून बी घेयले आतां. आनी हिंग न्ही हेचें सामान आहा थोडें हें घालपा जाय. हिंग जायतें आहा टेबलार. विम साबण मागीर सोप मागीर मॅडिमिक्स हे 2 आयडन धुवपाचे क्लीन रॅप आनी तो एक पिलर घेयला हेका लागून कितें हें करपाक. आनी हितून जायत स्पेस जाता हेचें हें काडलां आनी हें काडलें सगळें. सो आनी हें आहा हिंगा सामान घी बी शुगर आनी ही एलायची आनी च्या पावडर आनी हें. आनी हिंगा आमी हें दवरलां हितून घायलां कित्याक हेचो कंटेनर न्ही बरो पडटा स्टिलाचें. हितून आटा घायलो आहा फाल्यां चपाटी करपा जाय. आनी बाकी म्हणटू हिंगा पोना सगळें अरेंज केलो आहा. पुसून सगळें अरेंज केलां. आनी हिंगा आमगेली चाव शीत कडी थिंगा आसता. तेल बीन गरम उदक तापयलें थिंगा आसता.
सो हे टेबल हे आतां सगळें सेट करता आनी आतां सामान कंटेनर बी सगळें घालून जालें आनी भायलें जें किचनाक काम आहा तें आमी फाल्यां करतलीं थोडें उरलो आहा थिंगां ऑर्गनायज करपा जाय आनी एमेझॉना आसा न्ही 2 म्हाका पार्सेलां येयलाय ती मागीर तुमकां फाल्यांच्या व्लॉगान दाखयता आतां हे सगळे जागे दवरता आनी मागीर तुमकां मेळटा सो आतां मेन थिंग सांगपा म्हणल्यार मिसअंडरस्टँडींग जायना जावपाक ही जी सगळीं घरांतू कामां आहाय ती हांव करना मुगे सुबेज कामां बायल करता कुकिंगाचें मागीर सान्नी करून मारपाचें आयदन धुवपाचें मागीर सकाळीं उठून भुरग्यांक ब्रेकफास्ट तयार करपाचें आनी कितें इस्कला कोडे सगळें तेंच वयता आतां हांव बारीक बारीक कोत्ता ना न्ही पूण हेजे फाटल्यान भायलेगे हात चड आसता ओके आतां दादले कोण कोत्ताय ना म्हणना पूण आमी जायते दादले भायले गांवांत काम कोत्ताय खूंय आसताय चोय बायलो आसताय घरा कडेन ती सगळें मॅनेज कोत्ताय चोय पूण आमी एंड ऑफ द डे बायलांकूय रिस्पेक्ट करपाक जाय सगळें बरें करपा जाय घरा म्हणटू सगळ्यांनी मेळून काम करपा जाय एकमेकांक आनी आमगे तेश करून हय आमी दोगांय मेळून काम करताय ओके आतां युट्यूबार हांव तुमकां दाखयता पूण तेश करून कितें काम केलें तें तुमकां हांवें दाखयलां आयच्या दिसाचें आनी हिंगाय बी सगळें सामान अरेंज केलें सगळें आनी हे नायसा गेले पर्स पिंक आहाय ती अशें करून केलां चोय सायबीण माय आहा हें आजमेता बॉटल आनी अशें करून बारीक बारीक केलां चोय चोयलो केश को पपाय हा पयली चोय 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 हिंग न्ही माकड चड हाय ओय कितें कोता रे कितें कोता उठ उठ चल चोय चोयता म्हाका हय चोय उठ हिंग न्ही माकड चड हाय येताय पपाय खाताय कितें मेळटा तें खायत रावताय आनी नळ फोडटाय नळ आतां कितू फोडले नळ घालीत रावपा पडटाय बोगर बोगर तेका लागून किचनाक पोत्रींग आयलोली कित्याक हे नळ फोडटाय म्हण आतां वयता च्या पिवपा जाय वयता भितर बरें हें जालो हा उडो बेडशीट घायलो तें भिजोलें कित्याक पावस येयलो म्हूण काडल्यान मागीर भितर घायलें तेका लागून आनी आतां भायर सोदता मुगे कजना बरी वयता खंय खबर ना मारगांव वयताय खंय वयताय ते आनी मागीर थिंग दाखयता तुमकां खंय वयताय थिंगा आनी आतां सांजची 6:30 जायतिले सो आतां आमी अशें मारगांव येयलो हय आनी रोस आमलेट खावपा येयले हांव आनी मुगे काजन आनी अशें फाटल्यान रोस आमलेट गाड आहा सो आतां वयता सो चोय रोस आमलेट घेयले आनी ब्रेड सो आतांच हांव घरा पावलां आनी मार्गांव आमी रोस आमलेट खावपाक गेलेले येता तेन्ना तेंकाय बी घेवन येयला आनी येत थिंगा पावस येयलो चोय बाकी म्हणटा थंयसर बुकां कावर बी सगळीं घालन जाली आनी ते सगळें भायल्यान घायलां आनी कितें आहा तें सगळें तुमकां आयचें दाखयलें चोय कितें कितें सगळें ऑर्गनायज केलें तें बाकी म्हणटा सगळें बरें आहा लायफ बरें आहा पूण वेरी एक इम्पॉर्टंट थिंग सांगपा म्हणल्यार आमी एकमेका घरान फॉगीव करपा जाय चोय जोगडी अशें करून आमचे भितर मिसअंडरस्टँडींग जाता चोय सगळ्यां भितर पूण जाता तितलें फॉगीव करपाचें आनी हें करपाचें आमचे भितर पासून जाता पूण आमी तें सिरियसली घेवन बसनाय तेन्ना जालें मातसो 5 मिनटान 10 मिनटान फॉगीव काबार जोगडी अशें करून जाताय चोय घरा भितर आनी जायत जाता पूण फॉगीवनस वेरी इम्पॉर्टंट कितें पास जालें तें पास जालें काबार पास्टाचें पूण आयचो प्रेजंट डे आमी कितें बेटर करपा जाय एक नेगेटीव थिंकींग घेवपा न्ही सदां पॉजिटीव घेवपा जाय कितें आहा तें सिट्युएशन बरें हें करून आमी तें बरें घरा हुशालकाय करपा जाय आनी इतलें मुगे कितें आहा तें ल्हान ल्हान व्लॉग्स करून तुमकां दाखयता फ्रेंड्स तर चॅनलार तर न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग मोग आसो बाय बाय फ्रेंड्स टेक केअर आय लव यू